काउंटर पॉइंट कार्यावळीन तुमकां येवकार. सध्या शिगम्याचे दीस सुरू जाल्ले आसा आनी आमी आसा गोकुळड्या गांवांत, जो गांव सुमार 40 किलोमिटर आसा मडगांवच्यान. एक रानान हो गांव आसा आनी हांगा शिगमो खेळटा. आमच्या वांगडा आसा ह्या गांवांतली एक जाणटेली येसू वेळीप आनी तेंचो नातू सोयरू वेळीप. सोयरू वेळीप हो सुना प्रांतान पत्रकार म्हणून काम करता. तो पणजे रावता, पूण ह्या गांवा कडेन ताणें नातें आजून तिगोवन दवरलेलें आसा. तुमी सांगात, तुमी ह्या गांवांत केन्ना रावपाक आयलीं? जालें हिंगा जालें चोरसान ह्याच गांवांत आसा. जालें तेन्नाच्यान हांगाच आसा. जालेलो मागीर गांव हो. बेसिकली आमी जे आसा पळय आजो बी आसा ते आमचे दुसरे गांवचे, जे किस्कोण म्हणून हांगाच्यान एक 3-4 किलोमिटरचे आसा. तो जेन्ना हाजे कडेन लग्न जालें पळय, हांगा सेटल जालें. म्हणजे तिका शिफ्ट जावपाचें पडलें ना, हांगाच रावपाक लागले. आतां ह्या गांवांत तुमी शिगमो कसो मनयता? शिगमो आतां पळय तण मारलें आतां शिगमो आतां खेळटा. आतां खेळटाले, फाल्यां वयता आज भायर सरतले की पाडी सुदोळ्या खड्ड्यां बारच्या खेळून मागीर आमगे गांव परत येतले. म्हणजे हांगच्या मांडाच्यान भायर सरतले? मांडाच्यान भायर सरतले आज राती भायर सरतले. अशे तरेन प्रत्येक गांवांत मांड आसता आमचे सगळे, आनी प्रत्येक गांवांनी आयज रातचे गांवांतल्यान भायर सरता मेळ, गांवांतले ग्रूप. आनी ते दोन दीस मागीर प्रत्येक दुसरे आमगे गांवांत येतले. दुसऱ्या गांवचे तुमच्या गांवांत? दुसरे गांव आमगे गांवांत येतले आनी ते हांगा खेळून वता? हय, ते खेळून गेले नंतर मागीर आमगे येता. आमगे गांव सगळे खेळटले येवन परत. हांगचो जो मेळ गांवांत वयतलो पळय तो 2 दिसांनी परत गांवांत येता. परत सगळे आमगे गांव खेळटले. म्हणजे आज जो मेळ भायर सरता पळय न्ही, तो परत केन्ना येतलो? ते सोमारा येता. ते सोमारा आयतारा. म्हणजे 3 दिसांनी परत? हय, 3 दिसांनी. आतां ही वर्सान वर्सा जी प्रथा चलत आसा, हय, तातूंत आनी केन्नाच मदीं आडखळी येवना किंवा ते वर्सान वर्स चालू आसा? हय, वर्सान वर्स चालू. बदल कितें जाला? बदल जाला. बदल जावना? ना. म्हणजे गांवचे जे तरणाटे आसा पळय न्ही, ते तशेंच पार्टिसिपेट जाता? हय, तशेंच येता. ओके. सोयरू, ट्रायबल विलेज, बेजिकली ट्रायबल इश्यूंचेर सरकाराचे आतां वेगळी नदर आसतली, कारण तुमचो ट्रायबल लिडर जो आशिल्लो तो मिनिस्टर जाल्लो आसा. तुका दिसता की पर्रीकर सरकार हाका चड जस्टिफिकेशन दिवपाक शकता ह्या पोर्टफोलियो? जनरली जर पळयलें जाल्यार एक होप आसा की, कारण ज्या ट्रायबलाचो मुवमेंट जो आसा फाटली 4-5 वर्सां चल्लो, तेन्ना तातूंतल्यान रमेश तोडकर मिनिस्टर जाल्लो आसा. आनी तेजे कडेन ते खात्यांतल्या कारणान ते एक लोकां मदीं होप आसा. बट प्रॅक्टिकली कितें जालां की फाटल्या वर्सभर जर आमी पळयलें जाल्यार जे बजेटरी प्रोविजन केल्ले आनी बाकीच्यो अजून ताजे हे जे आसा इम्प्लिमेंटेशन किंवा जी स्कीम अजून लोकां मेरेन पावली ना. ट्रायबलांक स्कीम जायूच अश्यो आसा की काय थोडे ट्रायबल वेल टू डू आसा तांकां स्किमीची गरज ना? आतां खंयच्या कम्युनिटी गेले जाल्यार अशें आसतात पूण जे प्रमाण जे आसा ते हार्डली आसतले 4-5% बी आसतले जे वेल सेटल्ड अशे तरेचे आसतले. पूण बेजिकली खुबशे लोकांक जरी आतां जे तरेन सरकारचे म्हणलें कितें आसा की फायनली स्कीम करता तेन्ना त्यो हें करता. प्रत्येकाची गरज पळोवन त्या प्रमाणे प्रत्येकाची गरजो वेगळ्यो आसा. आतां गोकुळ्ळे गांव सायडीक बारशे गांव आसा, पाडे गांव आसा, प्रत्येकाचे वेगळ्यो गरजो आसा. सो त्या प्रमाणे तांकां खूब जाणां वेगळे तरेन आदार जाय. आतां शिक्षणाचें म्हणटालें जाल्यार बेजिकली स्कूल लागीं आसा सगळ्यांक, बट क्वॉलिटी ऑफ एज्युकेशन म्हणटा क्वॉलिटी अजून ते ज्यो फेसिलिटी पावपाक जाय त्यो पावलेल्यो ना. स्कूल आसा पूण शिक्षक ना? आसा शिक्षक, बट सिटीन जे शिक्षक हें मेळटा पळय शिक्षण, हांव इंग्लीश अशें म्हणना, बट स्टँडर्ड जे आसता पळय न्हू तो अजून क्वॉलिटी आयली ना. पास जावप इतलेंच आसा. पूण आतां फॉर एग्जाम्पल हांव जेन्ना शिकतालो हांव 2000 पास आवट जाल्लो BA. हांव BA कित्याक केल्लें तर म्हाका खबर ना, बाकीचे कोण तरी केल्लें म्हण केल्लें. अजून तें ना, म्हणजे वेगळे फिल्ड चूज करपाचे अशे तरेचे अवेरनेस किंवा तशें जाल्लें अजून खूब. बरें, आतां हे गांवचे तरणाटे आतां मडगांव रावता किंवा पणजेन रावता, तेणी गांवा कडेन आपलें मूळ अजून सांबाळून दवरला? आसा तशें. आतां बेजिकली आतां हांव सांगतलो जाल्यार जेन्ना ऑफ जे दीस आसता त्या मुद्दम गांवांक येता. अशे खुबशे भुरगे आसा जे गांवा कडेन फॉर एग्जाम्पल आमी आतां पणजे रावन सुद्दां स्कूल एक आमी प्री प्रायमरी स्कूल चलयता. म्हणजे खुबशे वेगळे जॉब आसले भुरगे आसा, भुरग्यांचे आपलें हें दवरलें आसा गांवा कडेन अजून. आतां ट्रायबल म्हणटा पळय न्ही, पूण ते खऱ्या स्थितीन ते ट्रायबल आसा की तांणी ऑलरेडी त्यो प्रथा बिथा सगळ्यो सांबाळून दवरल्या काय दे ऑलरेडी गिवन? आयच्या मोमेंटार विचारीत जाल्यार तेन्नाचें प्रमाण जें आसा पळय तें आतां खूब कमी जाल्लें आसा. पूण रिच्युअल जे आसा पळय ते करपाचें चालू आसा. पूण आतां शिगम्याचे सुद्दां
पहिले कंपल्शन आसता की प्रत्येक घरांतलो मनीस शिगम्याक वचपाक जाय आसलो. आतां एक प्रथा आसा शिगम्याक सुद्दां, अजून पांयां जोती करून घालिना शिगम्याक आतां वतले पळय न्ही ते अशे तरेचे हें आसा पळय फुलांचे टोपी घालतले हें घालतले, पूण पांयां जोती करून घालचे ना. प्रथा चालू अजून चालू आसा. अजय तुमी सांगा भुरग्यांनी अजून प्रथा चालू दवरल्या काय तुमी ते भुरग्यांनी प्रथा सोडल्या आणि फक्त जाणट्यांनी हांगा प्रथा चालू दवरल्या? चालू आसता. ते म्हणटा की भुरगे आसा पळय आतां भुरगे शिगमे जावं बाकीच्या कडेन भुरगीं तितूंत आसा काय फक्त जाणटेले सांगून आसा ते फक्त जाणटेलेच येवन हांगा हें करता. जाणटे शिकयत ना तांकां. आतां सुद्दां मानाचें दिसतलें भुरगे खेळटना जाणटे सुद्दां भुरग्यांक शिकयता आसा ते आसा. बट पयलीं कशें आसतालें सगळ्यांक ते खेळ येताले, आतां ते प्रकार मातशे कमी जाला. आनी आतां ह्या गांवांतले जाणटेले आसा पळय हो गांव सोडून भायर केन्नाच वचूना. अजी तुमी गांव सोडून केन्ना भायर गेल्ले आसा? ना आम भायर वयना, आम गांवांकच. हांगच्या हांगात हय आतां हांगा जी पाळा मुळा कडून जी वखदां बिखदां आसा मेळटा पळय न्ही हय ती अजून तुमी वापरता काय तुमी अजून भायर डॉक्टरा कडेन वचून ट्रिटमेंट घेवपाक चालू हय केला? कोणाला गांवां असल्या गांवां गेले नाल्यार किंवा गांवां आनी गांव हाडले. हांगा आयकलां की समज जर सोरोप चावलो जाल्यार सुद्दां ताका वखद हांगा मेळपाक शकता. हय तेच दुयेंसां जायत तर बरें जाता आनी दुयेंसां जाल्यार नागना. पूण ही सगळी म्हायती आसा पळय ती तुजे कडेन आसा. हय तुवें ती फुडें कोणाक दिवपाक हें केलां की दुसऱ्याक कोणाक शिकयल्या ही म्हायती? ना तेच शिकयलां आमी. पूण तुका अशें दिसना की ही म्हायती फुडें वचची म्हणून ताका लागून फुडल्या पिळग्यांकूय ती म्हायती उरपाक जाय? हय अश्यो खुबश्यो आसा फॅमिली जे जे ट्रेडिशनल आसा पळय वखद दिवपी आसले वैज म्हणटाले पळय कांय आपल्या आपल्या भुरग्यांक सांगलें आसा आनी ती सगळ्यांक सांगप जायना. वखद सांगपाक जायना अशें एकल्या कोणाक तरी एक चेडो आसा एक चेड्याक सांगता तेणें आनी दुसऱ्याक सांगप नासता. ओके हो शिगमो आसा पळय न्ही तुमकां विचारता शिगम्याक फक्त अशें म्हणटा की हो फक्त हेजो थंय बायलां एलावड ना दादल्यांचोच हय दादल्यालो तो बायलो सण म्हणून. बायलां खातीर कितें सण आसा आनी तुमी खंयचो सण हांगा मनयता? बायलां खातीर बायलां खातीर खंयचो सण आसा बायलां हांगा? खातीर आसा आतां धालाचें मांड आसता पळय धालाचें मांड आसा. हय बायलां धाला धालाच्या मांडार तुमी वता हय आनी थंय धालाच्या मांडाचेर आजून वचून धालो चलता? हय धाल खेळटा अजून खेळटा. तूं खेळटा धालो आजून? हय पयलीं बारीक आतां खेळोतो आमी आतां कितें येता आतां ती गाडयान जाल्यार कसली आमकां याद येना कसली याद ना म्हाका आतां. आतां तूं खेळना? हा बरें ती खेळप आमी. सरू हें उटा एजिटेशन जालें पळय ताचे नंतर ट्रायबल इश्यूचेर खुबसो उजवाड पडलो. उटा एजिटेशन आनी आतां इश्यू खरेंच सॉल्व जाल्या काय अजून सॉल्व जावना? आतां जेन्ना उठाचें आंदोलन चलतालें पळय तेन्ना बेजीक डिमांड 12 आसले. तातूंतलें एक ट्रायबल डिपार्टमेंट करचें हिस्ट्री कमिशन करचें पोस्ट रिजर्व आसा ते रोस्टर मेंटेन करचो अशें आसलें. तातूंतलें ट्रायबल डिपार्टमेंट खंय तरी आतां जाग्यार पडला. हिस्ट्री कमिशन जालां पूण कमिशन तें अजुनूय नांवां पुरती आसा. 10 पयशांचें काम जायना. एक्चुली एट्रोसिटी बी जाली म्हणजे अन्याय जालो एसटी कसलो जाल्यार एक्चुली सुमोटो घेवपाचे प्रकार एसटी कमिशन ट्रायबल कमिशनाचे पूण कमिशना कडल्यान अजून कांयच काम जालें दिश्टी पडना. खरें म्हणल्यार इवन फाटलें उठा एजिटेशन जालें पळय तेन्ना सुद्दां हें कमिशन अस्तित्वान आसलें पूण तुमी त्या कमिशनान कांयच 10 पयशांचें काम केलें ना. ह्या बाबतींत बाबा कितें इन्क्वायरी करपाची किंवा फुडें कितें कशें तरी हें करपाक केस हाताळपाक जाय तें कांयच केल्लें ना. बाळे उठा एजिटेशन जालें आनी ताचे नंतर इमारतीक उजो लायलो आनी त्या इमारतीन 2 जाणांक मरण आयलें. त्या सेम इमारतीन तूं आशिल्लो. आतां ते केस खंय मेरेन पावल्या? आतां सद्याक ती केस CBI कडेन आसा आनी आतां फक्त केस आसा पळय मजा अशी की एजिटेशन करपा फाटलो उद्देश जालो की आमचे जे डिमांड जे आसा ते फुलफील घटनात्मक अधिकार जे मेळचे म्हणून आंदोलन आसलें. आनी जो नंतर जो इन्सिडंट जालो पळय तेका न्ही एक्चुली हेजें कांय लिंकच ना. इट वॉज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट म्हणजे तो जाला तो. आतां केस म्हणटा आसतना एक्चुली जे म्हणजे जे 2 इश्ट मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीपचे त्या हितून इन्सिडंटान सोंपले पळय एक्चुली ती मर्डर केस. एक्झॅक्ट कितें जालें ते दिसा? एक्चुली जेन्ना एजिटेशन सोंपलें पळय न्हू तेन्ना आमी सोंपून सगळ्यो गेल्ले सगळे आनी आमची सगळ्यांची गाडी बायक मोटरसायकल बी थंय हाडल्यो ते हें आसा पळय हाचल फॅक्टरी थंयचे आमी घेवन येवपाचे म्हणटा थंय ऑफिसांत तो आमचो फ्रेंड आसलो म्हणून आमी थंय साफ करपाक गेल्ले भायर सरपाचे आसले तेन्ना एक ग्रूप वीथ पुलीस प्रोटेक्शन थंय आयलो तो आनी येवन तेमी सुरू केलें अक्षरशः म्हणजे फातर मारप उजो लावप आनी सो बाकीचे भायर जे आसले ते गेले आमी भितरले उरले. मागीर नंतर फूल इन्सिडंट आसा पळय आनीक
मंगेश दिलीप आमी तिगी फर्स्ट फ्लोराचेर आसले पयलीं हें तेन्ना म्हणजे ते भायर चलता तेन्ना आनी आमकां डॅरिंग जावना भायर येवपाक खंय उलो मारपाक कोणा कारण ते पुलीस ताचे वांगडा आहले आनी ते आहले सो आमी भायर सरपाक शकले ना सो मागीर हांव एकदम सेकंड फ्लोराचेर गेलो इतल्या खातीर की कोण आसा कितें पळोवपाक आनी मंगेश आनी सकयल रावले ते सकयल उरले ते सकयल उरले पळय न्हू ते सकयल उरले ते वयर आयलेत ना आनी बाकी आमी 4 जाण आसले पळय आमी ते वयर रावले सो तूं सेकंड फ्लोरार गेलो म्हण लकी जालो आनी वाचलो. आनी हांकां सांगलें आपयलें हांवें बट इतलें जाल्लें आमकां कांय खबर ना न्ही ती इट वॉज म्हणजे जेन्ना हें केन्ना कळ्ळें उजो लागलो म्हणजे जेन्ना आमी दार ओपन केलें पळय तेन्ना कळ्ळें की उजो लागलो म्हणून. सो पोस्ट उटा एज्युटेशन आतां मागण्यो अजुनूय मान्य जायना. खुबशे उरले पेंडींग अजून आतां फाटलें वर्सभर आमी धरी आतां ह्या सरकार नवे सरकार एक वर्स जाल्लें आसा आनी फाटल्या बजेटांत 300 कोटी प्रोविजन केलें. आतां मिनिस्टर आनी गव्हर्मेंट रिजन दिता त्या भशेन की जो फाटलें सेटअप जाल्लो डिपार्टमेंटाचो कांय जाग्यार नासलें तें घालपाक वर्स गेलें. इट्स अ फॅक्ट काय म्हणून हांव मानता तें कारण फाटल्या 2.5 वर्सांक 2.5 वर्सां पयलीं डिपार्टमेंट फॉर्म केलें कांयच 10 पयशाचें कांय जावना कांयच काम जावना नासलें सो तें सेटअप करपाक टायम गेलो आतां. पूण जेन्ना रमेशा सारको रमेश तवडकर जेन्ना एज्युकेशन मनी जेन्ना मिनिस्टर जाला तेन्ना लोकांचो होप इतलो आसा की आमकां सगळें फास्ट गजाली मेळटले जे डिमांड आसा फास्ट जातले अशी एक अपेक्षा आसा. बट एक आतां अशें जावपाक लागला की ना वर्स जालें तर अजून कांय मेळना. टायम काडीत आसा तो काडटा अशें हांव म्हणना बट बेजिकली हांव उलयता त्या लोकांची हितूंतल्यान उलयता म्हणजे बेजिकली लोकांची अपेक्षा न्हू लोकांक दिसता की तो कांय करिना अशें. आमचो मनीस ही पालो बेगीन जावपाक जाय अशें एक आसता. पूण योजना अटल आसरो योजना केल्या तांणी शिश्यवृत्ती आतां खंय तरी हेजी म्हाका दिसता एप्लिकेशन कितें दिवपाक सुरवात करता म्हण आयकलां हांवें बट अजून तरी प्रत्यक्ष कांय जावना. म्हणजे 12तले कितले डिमांड्स पास जाले आतां. म्हजे म्हायती प्रमाण एक ट्रायबल डिपार्टमेंट फंक्शन जाला ST कमिशन जाला पूण तें नांवा पुरतेंच फुडें तें कांय जाल्लें ना. तिसरें रिजर्वेशना संदर्भांत कांय प्रमाणांत तुगेलें सुरू जाला म्हणजे पोस्ट टिचराचे पोस्ट आयल्या D.Ed 108 पोस्ट आयल्या आनी म्हाका दिसता हार्डली D.Ed केल्ले 20 भुरगे मेळप ST कमी आसा सद्या. 12% रिजर्वेशन करीत जाल्यार गोंयांत 1600 पोस्ट गव्हर्मेंट जॉब क्रिएट जातले. ट्रायबलान बॅकलॉग जो आसा तो ऑलमोस्ट 2-1.5 हजार आसा पयलींचोच. तांणी स्टेटमेंट केल्ल्या भशेन 1600 किंवा 1700 पोस्ट क्रिएट जातले. ट्रायबलां कडेन इतले भुरगे आसा जेंकां गव्हर्मेंट वेकन्सीज काडून थंय जॉब दिवपा सारके. ते एग्जाम ते दिलें तुका सांगता न्हू आतां 108 D.Ed पोस्ट काडल्या पयर जवळ 15 दीस पयलीं पूण इतले भुरगे नात आमचे कडेन. हार्डली 15-20 मेळ्ळे जाल्यार ते म्हाका दिसना कारण D.Ed केल्ले भुरगे बेकार खूब आसा खूब कमी. मागीर ते गव्हर्मेंटान करचें कितें अशें दिसता तुमकां. आतां गव्हर्मेंट प्रोसिजरा प्रमाणे वतले जाल्यार ताका आनीक आसा की आतां गव्हर्मेंट कितें म्हणटा की आयज जर भुरगे मेळ्ळे ना जाल्यार आमी ते परत अनरिजर्व करतले आनी परत फुडें करतले. पूण आतां कितें जालां डिमांड चड आसा आनी सप्लाय कमी आसा असो प्रकार जाल्लो आसा. सो हाजेर खंय तरी उपाय काडटले जाल्यार म्हाका दिसता आतां हे पोस्ट भरतलो जाल्यार फाल्यां 108 भरपा जाय. आतां D.Ed 100 हें आहा सिट्स तितूंत 12 रिजर्व आसा ST खातीर आनी ते पोस्टाची हें आसा डिमांड आसा 108 आनी हांगा वाडोवचें पडलें ना. तशें करचें पडलें. बेजिकली जर ह्या 4 वर्सां जर गव्हर्मेंट हे सगळें जाग्यार घालपाक जाय जाल्यार कांय प्रायोरिटी दिवची पडटल्यो आनी जे रिजर्वेशन आसा तें एक रिलॅक्सेशन करून तांकां दिवचें पडटलें.